हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता मॉर्निंग मी होता. ओके, दॅट इज नेक्स्ट डे. आणि कालच्या ब्लॉगात तुम्ही पहिला आसतना आम्ही बेलगाम गेल्ली पळय ते, आणि घरा कडेन बी येयली. काय ब्लॉग बी काय एंडींग घेवंक ना, कित्याक आमी बरे भशेन घरा पावली बीन. आनी ताच्या उपरांत न्हू फ्रेशन अप बी जाल्यार न्हिदली, कित्याक जाणा आमी जेवन म्हणटू येयल्ली भायसान. कित्याक आयज बाबा स्कूल आहलें, सो ताका लागून हांवें काय ब्लॉग कांय करूंक ना. जे कितें सामान हाडलें ते जाग्याच्या जाग्याक लायले फटाफट. फ्रेशन अप बी जाल्यार सोमती न्हिदोन गेली, आनी कांय ना. मोबायलार काय रावंक ना, कित्याक मोबायलार बी रावत न्हू जाल्यार मागीर न्हिदपाक टायम जाता, बेश्टो तिका टायम वेस्ट जाता बी. सो ताका लागून हांवें ब्लॉग बसो एंड म्हणजे घेवंक ना एक्चुली. हांवें मागीर म्हटलें की तें आसूं न्ही, कित्याक हांवें न्हू हिंगासर आमी चोल्ला घाटारसान येयल्ली. सो थिंगासून न्हू म्हाका दुखें मेळ्ळें येता आसतना, तेन्ना हांवें थोडोसो क्लिप शूट केलो. सो तेजेरूच मागीर हांवें एंड केलो. आनी कांय हांवें ब्लॉग उलोवन बी कांय करूं ना. काल आमी बेलगाम गेली, चड शॉपिंग हे कांयच करून जस्ट क्लोथ्स हाडले बाबाक आनी आमकां म्हळ्यार म्हाका न्हू आंतोनीक आनी बाबाक गेला बेश्टे घरान घालपाक. कित्याक थिंगासून न्हू क्लोथ्स बरे मेळटा, चीप आनी घरान घालपाक डेली युजाक बी ओके. आनी भुरग्यांचे तुमकां खबर आहा, लायक एक हांगाचे समज आयज न्यू घातले तरी दाग पडलो मागीर वेस्ट कळ्ळे ते. हांव न्हू बाबाक चडशे प्रिफर करता घरान घालपाक क्लोथ्स. विशाल मार्टांतले, मॅक्सांतले, ओडी मार्टांतले अहेच हितूंतले. ओके, कित्याक हांव ताका बरे शॉपांचेर घेयन, आनी बरे क्लोथ्स हांव ताका बरे शॉपांचेर बी वचोन घेता, बरे शॉपाचे बरे हितून बी मॉलान बी. सो ताका लागून हांवें ताका जस्ट क्लोथ्स घेतले घरान घालपाक, आनी हातूंतय घेतले थोडेशे क्लोथ्स बरे हाडले तिका. सर फाट चॉयस क्वॉलिटी बी बरी हाडलेची. सो ताका लागून आनी खावपाचें बी कांयच घेवन घराचे वस्तू बी कांय घेवन ऑलरेडी सगळें आहा घरा कडेन. सो ताका लागून ती आनी कांय शॉपिंग करना रिपीट. आनी या बरी जाली ट्रीप आमची बेलगामची. सगळे बरे भशेन सुसेगाद गेली, सुसेगाद घरा कडेन पावली. आनी तुमी सकाळीं आनी म्हणजे सकाळच्या क्लिपांनी आनी घरा येता पळय तेन्नाय बी आमकां दुखें मेळ्ळें ते पयले आसा. बरें दिसतालें पळोवपाक सामकें थंड आनी आख्खें थंय सामकें. सो आख्खी ट्रीप आमी बरी एन्जॉय केली आनी बरें दिसलें. मनसून फर्स्ट ट्रीप आमची ती आहली, बट खूब दिसांनी तुमकां खबर आमी ट्रॅव्हल केलें. सो बरें जालें आमचें. ओन्ली थिंग कितें आमी रावपाक चिंतलेलें, बट मागीर म्हणलें की ना, हे बापाचे इस्कॉल पिड्यार जाताले, आमी रावन कितें करतालीं थिंगा. सो ताका लागून आमी मागीर हें केलें की येवया मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना आमी वयतलीं रावपाक बी ही. ओके, सो या कालचो दीस हे भशेन जालो. सो हांवें म्हटलें की तें आयचो व्लॉग स्टार्ट करुया, की तुमकां फुडें कळटलें आयचो व्लॉग कित्याक स्टार्ट केला तो. कित्याक आमी खंय तरी वचपाची हा इवनिंग टायम. सो ताका लागून आनी फर्स्ट थिंग म्हणटा पळय हांवें बापाक ड्रॉप केलो इस्कॉलाक. आनी आतां आमी येयली प्रिंटींग पॉयंट आहा म्हापसा पळय, थिंगासर कार्डां प्रिंट करपाक. फायनली हांवें फायनलायज केलें कार्ड. हांवें डिजायन बी केले ते, आनी आतां आंतोन्यू गेला प्रिंट करपाक. आनी हाडल्या उपरांत ते मागीर पळय आतां कट करून ती दिता वो म्हाका कट करूंक पडटा ते पळोवपाचें. ओके, आनी या ही जाता आमची तयारी. कळटलें हांवें आजून तुमकां सांगूंक ना न्हू, लायक कितें फंक्शन आहा वो कितें आहा पळय तें सांगता तुमकां बेगीनूच. मे बी नेक्स्ट ब्लॉगान सांगता तुमकां. चोडी सस्पेन्स हांव दवरिना. ओके, आनी या हे भशेन आयचो म्हजो दीस स्टार्ट जाला. पळोवया फुडलो दीस कसो कितें वयता तो. वयतलो बरो, कित्याक आमी खंय तरी वचपाची हा. तेय बी तुमकां मागीर सांगता, आतां सांगिना हांव. जेन्ना आमी भायर सरता न्हू पळय तेन्ना सांगता सगळें. ओके, हांव नको ब्लॉग तुमकां केन्ना येतलो तो भरपूर लेट येतलो. ओके, कित्याक हेजे पयलीं न्हू जायते व्लॉग्स आहा जे हांवें अपलोड करूंक ना अजून ना, म्हण एडिटूय करूंक ना. म्हाका खबर आहलें हो शेड्यूल जातलो म्हण दीस लागीं पावता. सो पळोवया कशें जाता ते भशेन हांव एडिट करून तुमचे मेरेन पावयतलें. ओके, सो या स्टे ट्यून म्हजे व्लॉग्स पळोवपाक. आनी तुमचो जाता तितलो मोग आनी सपोर्ट दिया, आनी ब्लेसिंग्स दिया मेन म्हणटा पळय ते. आनी कांय मागना तुमचेशीन. ओके, सो आतां कार्डां प्रिंट करून येयल्या उपरांत आनी आमी ब्रेकफास्ट करपाक वयतलीं. की आमी ब्रेकफास्ट करूंक ना, जस्ट घरा कडच्या बाबाक ड्रॉप करून आमी म्हटलें की फर्स्ट कार्डां प्रिंट करुया, कित्याक हे सायडीन म्हाका पयलें कंप्लीट करूंक जाल्लें काम, की मागीर हे सायडीन कांय काम ना. सो ताका लागून सो कार्डाक प्रिंट करून घेवन येयल्या उपरांत आमी ब्रेकफास्ट करपाक वयतलीं. ओके, आनी ताच्या उपरांत मागीर पळोवया. समज आमकां टायम जाय थिंगासरूच 11 बीन जाल्यार आमी बाबाच्या स्कुला भायर रावतलीं, ना जाल्यार आमी घरा कडेन वयतलीं. ओके, सो चलो तुमकां मागीर आमी आतां आफ्टरनून टायम डायरेक्टली. आनी आयज तेच भाशेन न्हू म्हाका दाडाक सुटाचे मेजरमेंटाक व्हरपाक जाय. कित्याक एक्चुअली आमी वचपाक जाली फाल्यां, कित्याक आयज थर्सडे. बट फाल्यां न्हू म्हाका जायतीं हेर कामां आहात.
भयणीन दिल्ली शॉपिंगेची आनी भयणूय येतली शॉपिंगेक वचपाक बीन. सो ते तुमकां फाल्यां कळटलें ब्लॉगाचेर. सो तेका लागून हांवें म्हटलें ते आयज दाडा येता सो आयजूच दाडाक वतलें हांव. सो तेय बी सुटाचे मेजरमेंट पयलें म्हाका करूंक जाय. तेका आपयतले फोन करून लायक तेका सांगला हांवें अरावंड 1 to 1:30 हांव तुका कॉल करता आनी ताचे उपरांत तूं यो म्हण पळोवया कशें जाता ते आयचे. प्लॅन केला थंय जाल्यार पुरो सगळें ओके. सो या तुमकां हांव मागीर मेळटा आफ्टरनून टायम जेन्ना आमी भायर सरता पळय तेन्ना ओके. सो आमची कार्डां बी प्रिंट करून जाली ही पळय आनी ताच्या उपरांत आमी ब्रेकफास्ट बी केलो आनी आतां मातशें येयलें पेड्यान फार्मासीन येयल्लें कित्याक म्हाका न्हू बाबाची थोडीशी मेडिसिन्स बी बाय करपाची आसली सो ती करपाक येयल्लें. हांव वचोंक ना आंतुनूय गेला हाडपाक 1-2 हाती. सो हांवें तूं तोसून घेवन या आनी आतां जालो टायम 11:15 सो आतां 11:30 बाबा सुट्टलो ओके. सो पळोवया आतां घरा वयतात काय बाबाच्या इस्कॉलाच्या भायर रावपाक मेळता. सो थिंगासर रावया म्हणटा आंतुनूय काय घरा या म्हणटा पळय तो पळोवया कित्याक म्हाकाय खबर ना ओके. आनी या मागीर मेळटा तुमकां हांव डायरेक्टली आफ्टरनून टायम जेन्ना आमी भायर सरता पळय तेन्ना ओके. सो चलो मॉर्निंग हांवें तुमकां सांगलें इवनिंग खंय तरी वचपाचें आहा म्हण. सो जालें कितें हाणें एवढो बाबा इस्कॉलाचो घरा घेवन येयलें आनी तेजे उपरांत कांय शूट करूंक ना. भायर सरतना लेगून शूट करूंक ना. एक्चुली न्हू आमी येयल्ली वेर्ना आमच्या काजनागेर ओके कित्याक आमकां कार्ड दिवपाक जालें तांकां इनवायट करूंक. प्लस म्हाका न्हू म्हज्या काजनाचेर थोडोसो रोप दिवपाक जालो शिवपाक. सो तें काम बी केलें ऑलरेडी आनी आतां टायम जाला 7 आनी आतां व्लॉग शूट करता. एवढं आनी कांय शूट करूंक ना म्हणून व्हिडिओ ब्लॉग स्टार्ट म्हटल्यार न्हेसोन बी कांय तुमकां दाखोवंक ना कांय इंट्रो बीन कांय घेवंक ना ओके. आनी जस्ट वेर्ना जेन्ना पावलें तेन्ना वेर्ना ती हें आहा न्हू तोय आहा थिंगासर थोडेशें शूट केल्लें हांवें थंय क्लीप आनी रोडा वयलो एक थोडोसो क्लीप काडलो. ते पॉन्ड आहा न्हू वेर्ना पळय तेचो क्लीप काडलेलो प्लस रोडाचो थोडोसो क्लीप काडलो तो हेच्या पयलीं घातला तुमी पयलो आसतलो ऑबियसली. आनी तें सगळें जालें म्हजें काम बी. आनी मेन इम्पॉर्टंट न्हू हांवें काजनाक सांगलेलें म्हाका हाडपाक कोंगे. हांव नको तुमकां कोणाक खबर आहा जाल्यार कोंगे म्हटल्यार कितें तें बट हेच्या फाटल्यान हांव क्लीप घालता दाखयता तुमकां ओके. सो ते हांवें तेका हाडपाक लायलें स्पेशल सामकें कित्याक आतां ते पावसानूच मेळटा ते सावथाक चड नॉर्थाक तरी नान ते मेळना. सो एवरी इयर आमकां ती दिता काजनां ओके. सो तांकां स्पेशल जालें म्हाका मेळत जाल्यार हाड म्हणून सो तेणें ते म्हाका हाडलेलें. आनी तेंगे न्हू व्हडलें कोयांचें झाड आहा कोये फ्लावर्स जाता पळय ते सो ते थोडे धरले थोडे म्हाका. सो ते दोनूय ताणें म्हाका दिल्या. सो तेका लागून हांव स्पेशल येयल्लें. प्लस आंतुनून तेंचो हें काडलेलो बॅप्टिजम लास्ट व्लॉग आमी पयलो आसा बॅप्टिजमाचो. सो तेंचो न्हू आल्बम आसलो करपाचो सो तो आल्बमूय रेडी जाल्लो. सो तोय बी दिला आयज हाडून ओके. सो हे भाशेन आमकां आयज न्हू कामां आसली तेंची प्लस आमची बीन. सो तेका लागून आमी येयल्ले आयज वेर्ना आनी जाली सगल्यांक कार्डां दिवन हे सायडीन. आनी आतां आमी वयतात पती घरा कडेन. हे आमकां न्हू आमच्या सायडीन थोडीशी कार्डां दिवपाची आहा ओके. सो ताच्या पयलीं आमी हिंगासर रावली वेर्ना हायवे आहा न्हू ही स्ट्रेट रोड आहा न्हू पळय थिंगासर खावपाक शॉर्मा ओके. शॉर्मा कटलेट ब्रेड बी आहा हिंगासर मेळटा काफ्रियल ब्रेड बी. बट हांवें म्हाका सांगला क्रिस्पी चिकन बर्गर आनी चीज फ्रायज सांगल्या ओके. सो ताका रावली हिंगासर आमी खातिली बी आनी त्या उपरांत सिधा वयतली आमची वोदी कार्डां दिवपाची उरल्या पळय ती दिवन कंप्लीट करपाक जाय. सो ताका लागून ओके. सो वान्स ऑर्डर येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां. हांव भायर वचोंक ना थिंगा बसपाक आहा. आंतुने बाबान दाडा गेला दाडा येयल्लो आमच्या बारी आयज. सो ती गेल्या आमी ते गेल्यात हांव वचोंक ना ओके. हांव गाडयेनूच बसलां आनी या दाखयता तुमकां येयल्या उपरांत म्हजी ऑर्डर शेअर करता तुमचेशी आनी मागीर मेळटा तुमकां वान्स घरा कडेन पावल्या उपरांत ओके.